Jiwit Bapa Pintu Sogli Ektai Sayang Deva Mokakaya Deva Utoraiku Jiwit Bapa Pintu Sogli Ektai Sayang Deva Mokakaya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसू तुमची सोबी आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी साद्या काळाच्या 33व्या सातोळ्यांत आसां आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाचे दोबाचीक दाखोवणेचो दुसरो दीस आमी समोर उमतां. आयचो विशय जावन आसा देवाच्या उतराची गोडसाण चाकुया. आमचे माय भाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा, मनशाक उतर गोरवांक दायें. उतर जीव दिता आनी तेंच उतर मनशाचो जीव काडटा. उतर जिवितांत फुडें वचूंक सुफुर्ती दिता, तशेंच कुडींत भिरांतूय हाडटा. देवाचें उतर काळजाचो संतोष. देवाचें उतर दोळ्यांचो उजवाड. देवाचें उतर जिणेचो विस्वास. जो देवाचें उतर दिसपोटी वाचता, ताचेर नियाळ करता आनी आपल्या जिवितांत पाळटा, ताचें जिवीत आठवेंच आसता. आयज हो सोबीत विशय नियाळटना देवाचें उतर वाचूंक आनी ताच्या उतराची गोडसाण चाकूंक आमकां पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाच्या बाबडीनो, हे सकाळी फुडें बाबाटान आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी आयल्यात. जायतें आमकां मागचें आसा, जायत्यो आमच्यो गरजोय आसात. तर ह्या वेळार चुकलीं बाबाटान तेच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी दवरून चुकले आमच्यो गरजो ताका उबारुया. तेच बरोबर आयज आमी भाग्यवंत सिसील आंकवार आनी रोख साक्षीन हिचो उगडास कोत्ता. तिणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें आनी तेच बरोबर ती एक आस्कारीन चुकल्या म्युजीक आनी म्युजिशियन हांचें पातोण. तो तांचे पासत मागुया. देवान तांचेर चुकल्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटींत फावो ते बरी वांटो घेवंक चुकली आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्पद्विदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट गजालून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मदीं सगळ्या देवतेतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकडूत करूंक आमची पातकां मोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
हे वेळार बागेवन फ्रांसीस शेबराचे विनवणेन सगळे आमच्यो गरजो आमची मागणी देवाक जेजूच्या हातान घालून मागुया. जण एकल्यान आपल्या पासत आपल्या कुटुंबा पासत अदीक करून कुटुंबान पिडीस्त आसलेल्या पासत हे वेळार मागुया. देवा आमच्या बापा, बागयोन सिसिलाच्या समोरना दिसा आमी कोतांव त्या मागण्यांत दोयेळपणान कान दी. जेजूच्या नांवा पासत कुसडोक सोसूंक आनी आमच्या पुर्वजांक संतोश भोगतलो त्या संतोशान आमचीं खाडसां भरून आसच्याक आमच्या दिसा दिसा कुस्टा जेजूच्या मोगान सोसूंक आमकां कृपा दी. अशें जिविताचे सगल्या घोडीतांनी तुजी वाखाणी करूंक आमी पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उडपी तोकडो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुवांवान स्वर्गार तावन म्हजे लागीं एक ताळो नव्यान अशें उलयतालो तो आयकलो. वच आनी सोमदिराचेर आनी प्रितुमेचेर उबे आसा त्या दुताच्या हातांत उक्तो कवळो आसा तो घे. त्या दुताशी वचून कवळो म्हाका दी म्हूण हांवें ताचे कडेन मागलें. ताणें म्हाका म्हणलें, घे आनी खा. तुज्या पोटांत तो आंबट करतलो पूण तुज्या तोंडान तो गोड गोड मोव जातलो. दुताच्या हातांतलो हांवें कवळो घेतलो आनी खेलो आनी तो म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव लागलो. पूण तो गिल्ल्या उपरांत पोटान आंबट जालें. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, आनीक एक पावटी तुवें जायत्या पोरसां, देसां, भासां आनी पातशायां विशीं संदेश दिवंक जाय. देवाचे उतोरे. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळीं म्हणया. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सगळी दोन ग्रेस्ताय मेल्लोले पोरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयल्ली समूर्त. तोंडान गोड गोड मोवा परी अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशोन आशोन कोरशेता म्हजें ओड्डें. तोंड जाता उक्तें. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात म्हणटा सोमी. Hallelujah, 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 hallelujah.
सर्वेस्प तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबी आसूं लोका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ तोमा मोहिमा तुका सोम्या जेजू देव मंदिरान भितर सरून थंय विकतल्यांक अशें म्हणून भायर घालूंक लागलो म्हजें घर मागणेचें घर अशें बरयलोलें आसा पूण तुमी ती चोराची दोल केल्या आनी दिसपटो देव मंदिरांत शिकयत आसलो मुखेल याज्ञीक शास्त्री आनी पोजेचे वडील ताचो नाश करूंक सोदताले पूण कितें आनी कशें करचें तें तांकां समजलें नासलें कित्याक लोक ताचीं उतरां आयकूंक भुल्लोलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ तोमाने वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबडीनो एक व्हडलो बिझनसमॅन आसलो आनी एका दिसाक सकाळी फुडें एका व्हडल्या हॉटेलांत आपलो नोस्तो घेतालो आनी जेन्ना ते हॉटेलांत तो च्या पितालो तेन्ना ताची नदर भायल्यान गेली रस्त्याचेर आनी रस्त्याचेर थंयसर एक ल्हान सोपुल्लो भुरगो मेडो पिंजलोल्या आंगल्या घालून थंयसर आसलो आनी ताचे लागीं भायल्यान रावून कितेंय खावूंक ताचे लागीं मागतालो वो बिझनसमॅन दोयाड मोवाड काळजाचो त्या भुरग्याक पळोवन ताका ताचें चुरचुरें दिसता आनी नोस्तो करतालो थंयसर उठ्ठा हॉटेलाच्या भायर वेता आनी भुरग्याच्या हाताक धरून भितर तो ताका हाडटा आनी आपणा बरोबर नोस्त्याक बसयता आनी ताका नोस्त्याक बऱ्यो बऱ्यो वस्तू खावूंक ताका हाडटा जेन्ना हो सोपुल्लो भुरगो खावपाक तो सुरू करता पूण खाता तेन्ना मोदेंच बंद जाता आनी खावपाचें बंद जावन रडोंक लागता दोळ्यांतल्यान दुकां भायर सोदतात आनी हो व्हड बिझनसमॅन ह्या भुरग्याक सोपुल्ल्या भुरग्याक पळयता हो नोस्तो खावचे सुवातेर भुरगो रडोंक लागता आनी तेन्ना हो बिझनसमॅन ह्या सोपुल्ल्या भुरग्याक विचारता तुका कितें जालें कित्याक तूं रडटाय नोस्तो बरो ना आनी तेन्ना ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यान त्या बिझनसमॅनाक असो जबाब दिलो असलो नोस्तो हांवें म्हज्या जिवितांत केन्नाच खावूंक ना कितलो रुचीक आनी बरो नोस्तो तो मोगाच्या बावडीनो हो सोपुल्लो भुरगो जेन्ना हो नोस्तो चाखलो दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवलीं कित्याक इतलो बरो नोस्तो रुचीचो केन्नाच ताणें आपल्या जिवितांत खावूंक नासलो मोगाच्या बावडीनो आयच्या सेवा धर्माचो आमचो विशय देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया ह्या सोपुल्ल्या भुरग्यान जेन्ना ह्या नोस्त्याची रूच चाखली गोडसाण चाखली पयलेच फावट आपल्या जिवितांत दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवलीं इतलो बरो नोस्तो तो आसलो मोगाच्या बावडीनो तेच परी आमच्या जिवितांत
ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण आमकां आसूंक जाय आनी ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण आमकां कशी मेळटा केन्ना मेळटली जेन्ना आमकां ह्या देवाचें उतर आमी वाचतल्या देवाच्या उतराच्या मोगान पडटल्या वाचलें म्हणटच बेश्टेंच काडलें वाचलें म्हूण जायना पूण ताची खरी रूच गोडसाण आमच्या जिवितांत आमकां मेळटली जाल्यार त्या उतराचो मोग आसूंक जाय तें उतर कसलें तें आमी जाणा जावंक जाय आनी तें उतर आमच्या जिवितांत आमी वाचूंक जाय जितलें आमी वाचतल्या तितली आमकां ताच्या देवाच्या उतराची रूच लागतली मोगाच्या भावणीनो स्तोत्र तिसान 4 अशें म्हणटा चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाड गोड हो सर्वेस्पर खंय आमकां मेळटा काय खंय ताची आमकां उतरां मेळटात काय मोवाड गोड त्याच पवित्र पुस्तकांत त्याच देवाचें उतर हो सर्वेस्पर ह्या उतरांत आमकां मेळटा मोगाच्या भावणीनो आयज पयल्या वाचपान आमी आयकलां प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें तें आनी जुआंव आपल्या दर्शनाची खबर सांगता आनी तो अशें म्हणटा आपल्या दर्शनांत सर्वेस्परान अशें म्हणलें वच दुताक वचो तो कवडो घे आनी तो खा आनी जुआंव येता त्या दुताक वचो तो कवडो घेता आनी तो खाता आपल्या तोंडान घालता आनी तोंडान घालतोच तो कितलो गोड गोड मोव कशें ताच्या तोंडांत जाता आयचो जबाब आमी आयकला तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव तोच तो जबाब तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव आनी जेन्ना जुआंवान हो चाखलो तेन्ना गोड गोड मोव उपरांत ताका संदेश मेळटा आनीक एक फावट तूं वच आनी पोरसांक देसांक आनी सगळ्या भासाच्या लोकांक तुजो संदेश दी देवाचें उतर तांकां पावय आनीक शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू जेन्ना देव मंदिरांत वेता जंयसर लोकांनी बापाचें मागणेचें घर आसलें वेपाराचो बाजार केल्लो आनी जेजू हें पळयोवन सगल्यांक सोयती घेवन मार घालून धांवडायता आनी म्हणटा म्हज्या बापाचें घर मागणेचें घर म्हज्या मोगाचें घर मोगाच्या भावणीनो जेजू ह्या देव मंदिरांत दिसा दिसपटी वेतालो देवाचें उतर उबो रावन लोकांक वाचतालो देवाच्या उतराची परगटणी तो करतालो शिकोण तो दितालो आनी देवाच्या उतराक दुसऱ्याच्या जिवितांत गोडसाण रूच तो हाडटालो तो मोगाच्या भावणीनो हेंच तें देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराची नियाळ करतना आयज आमच्या जिवितांत पळोवया कितले फावट आमी देवाचें उतर जिवितांत वाचतात काय आमच्या दिसा दिसपटी इल्लें तरी तें देवाचें उतर काडून आमी वेळ काडून तें वाचतात काय मोगाच्या भावणीनो जेन्ना कोणूय मोगान पडटा तेन्ना तो आपल्या मोगयाक मेळूंक कितले त्रास तो काडिना कितलो वेळ ताका दिवंक तो सोदिना त्रास काडून वेळ काडून सॅक्रिफायस करून आपल्या मोगयाक मेळूंक वेता ताचे सांगाताक तो वेळ साडूंक सोदता ताच्या सांगाताक तो उलोवंक सोदता ताची मोवाड गोड उतरां तो ताची आयकूंक सोदता आनी हें सगलें करूंक तो कितेंय करूंक कितलेंय सॅक्रिफायस करूंक तो कांसा जाल्या पासून वेळ काडून आपल्या मोगया सांगाताक वेळ सादता मोगाच्या भावणीनो जेजू तर खरोच आमचो मोगी खरेंच ताच्या उतराची
आमकां गोडसाण मोग आसा जाल्यार आमी कितलीं कासार जावं, कितलीं टायर्ड जावं, कितलोय आमी बिजी आसूं, कितलोय आमकां वावर आसूं, पूण थोडो तरी आमचो वेळ काडून हें देवाचें उतर पुस्तक आमी उकोडटल्या, तें वाचतल्या, तें नियाळटल्या आनी गोडसाण आमच्या जिवितांत साकून त्या प्रमाणे आमी जिवूंक वावुरतल्या. तर मोगाच्या बावडीनो, ह्या देवाचें उतर पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबान तें वाचुया. घडये आमच्या कुटुंबान पयत पुस्तक आसा ना? सगल्याच्या घरांत आसा. थोड्याच्या घरांत एकूच न्हय, 2-3 आसतलीं. हो एक वांगड्या लागीं एक तर आसतलें. पूण कितलीं जाण आमी तें पवित्र पुस्तक थंयसर उलो तरेचे टेबलाचेर आसा, कितलीं आमी दिसा दिसपोटी तें पवित्र पुस्तक उकोडटा, वाचता आनी तें नियाळटात काय? तें आल्ताराचेर दवरूंक, घरांत दवरूंक एक शो पीस न्हय तो. पूण तो दिसा दिसपोटी आमी जेवणाची गरज ते भाशेन दिसा दिसपोटी तें वाचूंक, नियाळूंक आनी ताच्या प्रमाणे जिवूंक आमी वावरूंक जाय. दुसरे सुवातेर ह्या देवाचें उतर शिकूंक, ताची समजणी घेवंक जायते आमकां उपाय आसात. जायतीं आमच्या गोंयां भायर पुस्तकां वयर जायतीं शिबिरां आसात आनी जातात. कितलीं जाण आमी ह्या शिबिरांत वचून देवाच्या उतराची समजणी घेवंक आमी भावुरतात काय? मोगाच्या भावणीनो, थोडो तरी वेळ काडून ही शिबिरां एटेंड करून देवाचे उतराची समजणी घेवंक ताची गोडसाण चाकुया. आनी तिसरे सुवातेर हें देवाचें उतर वाचूंक आनी तें दुसऱ्यांक परगटूंक जायती संदी आमकां मेळटा. जो आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी, स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज, हांगासर आमी देवाचें उतर थंयसर वाचूंक जाता. जंयसर आमकां आमच्या जिवितांतल्या अनुभवांतल्यान ल्हानसो नियाळ करूंक जाता. पूण जायते फावट आमी भिता, तो कितें म्हणटलो काय, म्हजो नियाळ कसो जातलो काय, ती म्हाका आसतली काय, उपरांत बोटां दाखयतलीं काय. आमी दुसऱ्याचें चिंता, दुसऱ्याचें पळयता. देवाचें उतर वाचूंक, परगटूंक दुसऱ्यांक पळयनाका, दुसऱ्यांक भियेनाका, दुसरो कितें म्हणटा तें पळयनाका. तशेंच आमचे फिरगोसांनी कितल्यो संस्था आसात. दर एके संस्थांत आमचे जमातीक, मिटिंगेक आमी हें देवाचें उतर नासतना मागणें सोंपोवचें न्हय. देवाचें उतर दर एका मिटिंगेंत तें वाचूंक, आमच्या मागण्यांत तें आमी वाचूंक. तर मोगाच्या बावडीनो, आयज आमकां सगल्यांक आयचो विशय देवाच्या उतराची गोडसाण चाकुया. दिसा दिसपोटी हें देवाचें उतर वाचुया. आमच्या कुटुंबांनी तेच जाल्या उपरांत इल्लेशें तरी देवाचें उतर वाचून भुरग्यांक तांचेर इल्लो नियाळ करूंक आमचें कुटुंब आमी जोण एकलीं देवाच्या उतराच्या मोगान वाडूंक सगल्यांक आमकां ह्या आल्तारार येतलो जेजू ह्या उंड्या रुपान, मासा रोगतान ताची गोडसाण थंयसर चाकूंक आनी ताचोच आदार ह्या देवाच्या उतरांत आमी वाडूंक, जिवितांत तें देवाचें उतर जिवूंक सगल्यांक ह्या मिसाचे भेटीन देवाचो आदार मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार थोड्योच आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमच्या देवा मुखार घालुया. जेजू, तुजी उतरां काळजाचो संतोष. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचेर खोल नियाळ करूंक आनी ह्या देवाच्या उतराची गोडसाण मोगान आपले पोजेक शिंपडावंक तांकां खेरीत कृपा मागुया. Amci,
उतरां दोळ्याचो उजवाड. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोजेचो फायदो काडिनासतना देवाचें उतर आपल्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक आनी देवाचे भिरांतीन पोजेचो सांबाळ करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ आनी गोठाय मागुया. जेजू तुजी उतरां जिणेचो विस्वास. सगल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणांनी देवाचें उतर दिसा दिसपोट्या जिवितान वाचूंक ताचेर नियाळ करूंक आनी आपल्या जिवितान वेव्हारांत घालूंक देवाची खेरीत कृपा मागुया. जेजू तुजी उतरां तान्नेल्यांक उदक. भाग्योन फ्रांसीस सावेराचे रेलिकेचे दाखोवणे बरे भाशेन जावंक आनी हातूंतल्यान आमच्या जिविताची नवसरणी जावंक देवाच्या उतराची तानभूक वाडूंक देवाचो खेरीत आशिर्वाद मागुया. दयाळ बापा, थोडीच आमच्यो गोसो आमची मागणी तुका आमी उबारल्या त्यो स्विकार कर म्हूण आमी मागता. तेच केस्ता आमच्या सुम्या बुडपी. आमेन. म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदा देया बापा मानतात असले इंसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सुवेच्या आलावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोल्या देणी पवित्र कर. सिसील तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीच्या सगल्या बडबड्यांची सोयत व्हेलें. तेच मोगान आमचीं काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं उतरेकून मागता. तुज्या पुता जेजूची नापींग. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमची सोबी आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारान सासनाच्या देवा सोर काळयान सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या बुडपी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सिसील तुज्या रोग साक्षीनीन जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रोगोत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी
तुका गवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट कोत्ताय आनी अशें ताचे असोत कायीन क्रिस्त आमच्या सुम्या बुडपी तुजें बड सोपून नायन पोचोडायताय देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमे निरोन तोरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. Povin, 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 to palazzo servis tu, salvani so salvala, tu chavoi bovan, usoki troka, so Isu, salves porace navi, nieta toka sui, usoki बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्मे धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशीन कोसमोरोन सोसूं वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुगादीन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेजपणी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन बसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतली पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान ससनीक कोराची हें रोगत. पातकाचे वखसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें बारोतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. So good for gotuya. Tuja kursavani puron chivon pona fobi, tuveyam kasoroi somya. Sosaracha sorbonara amchi जेजूच्या मनाचो आनी पुणोचोनपणाचो आमी भुक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवोची काज तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केली देखून आमी तुका दिन माजता आनी जेजूची कूड नगो शेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या बुडपी एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळे यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन फ्रांसीस शावेर, भाग्योन जुजे वाज, भाग्योन सिसील आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या
जेजो वरवीं त्या जेजो सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वबंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या बाबडीनो भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान देवाच्या उतरा वरवीं जिवीत बदललें भाग्योन इनासाच्या तोंडांतल्यान ही उतरां ताणें आयकुलीं आख्खो संवसार जोडीत आनी तुजो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव ह्या उतरा वरवीं ताणें जिवीत बदललें शारा शारांनी वचून गोंयांत येवन हें देवाचें उतर ताणें परगटलें ह्या देवाच्या उतराची गोडसाणे वरवीं लोकांक भावार्थ ताणें शिपडायलो तर हेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितान तें वाचूंक नियाळूंक ताचे प्रमाणे आमी जिवूंक सुकल्यांक आमकां ते जेजून शिकयल्ल्या मागणें म्हणून बापा लागीं मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तानेक पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सोंस्काय आमकां दी स्वर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोडवाशान वतयता तर आमकां तुज्या उदार काकडुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक वास्तुकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पोसवेच्या बाबाताची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियातान राजवट चलयता सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया देवाची शिली संसाराची पाप काटिली आमची कागलूत कोर देवाची शिली संसाराची पाप काटिली आमची कागलूत कोर देवाची शिली संसाराची पाप काटिली आमकां शांती दी ही देवाची शडी संवसाराचे पाप काडटा ती शडीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगली आमी सुपाकी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमन्याव घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानीच क्रिस प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
मोगाळ बाबा भयणानो, जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा, सिसिलिया तुझ्या भाग्योन रोगसाक्षिणी तुझ्या सेवेंत विस्वाशान कुस्टा मन्नान सोयतीवून तुवें केली. आमी शेवल्या त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या ओतमीक सुसान घोट आनी सोयतीवंत कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवीं. सगळीं बसूया. आयची मिसाची भेट समरमलोल्या पाद्री NC डिक्युन्या ताका आनी बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. फाल्यांचे दिसा मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लेजीन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा, थंय बसून तें तुमी करूं येता. वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां 23 सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. 24 आयताराक बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच ते आयताराक आमी क्रिस रायाची दोबाजीक परब समरमता. त्या दिसाक आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळीं 11 वरांचेर, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन 2 वरांचेर. तशेंच त्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024 to 2033 हाची उक्तावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतले. सगळ्यांक आमंत्रण आसा. निमाण्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें आमी सांगातान म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन व्हरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अंतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे
बापाक वाकांता. आमेन. San Francisco Xaviera, duci corum goia shara, tu Jesus chasolica, sola soi divo cor maga. तुमचे मदें कोणूय आपकुशीन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार वो फुलां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जाता. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा तावन सातोड्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचे मीस आमची आर्च दियोसिजीची खातीं डायसिजन बॉडीज भेटयतली.